सगळ्यांना नमस्कार. संजय तळवडकर म्हणजे आमचा सगळ्यांचा संजय सर याच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याक आम्ही हांगा सगळे जमल्या. संजय सर तळवडकर त्याचप्रमाणे त्याची घरची आणि संजना पब्लिकेशन्स हांच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां पुरबेभरीत येवकार दिता. आणि मागता ह्याच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमनादीक ज्येष्ठ साहित्यिक श्री महाबळेश्वर सैल, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आणि संजय सरांचे खास लागींचे इष्ट प्राचार्य भास्कर नाईक, त्याचप्रमाणे आज पुस्तकाचेर त्यांचे उलोवप जावपाचे आसा ते लेखक कवी प्राध्यापक डॉक्टर राजे पवार, स्वतः लेखक भोवमनादीक संजय बाब तळवडकर आणि माचेर येवन आपली व्यासपीठावयली पुस्तक. सगळ्यात परतून एक फावट येवकार. आज ह्या कार्यावळीक येवपाक घरांतल्यान भायर सरलो, भायर सरत जाल्यार भायर दारांत आशिल्लो एक इश्ट, आनी तो इश्ट म्हळ्यार आमचो सगळ्यांचो इश्ट पावस, उटंगाराचो पावस. म्हणजे घरकान्न म्हणपाक लागली की संजय सराच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाक पळय मुद्दाम पावस सुद्दां आयलो. मागीर हांगा रवींद्र भवनाच्या गेटींतल्यान भितर घेतली गाडी, पयल्यार कितल्योश्योच गाडयो, अरे म्हळ्यार 4:15 4:30 इतल्यो गाडयो काय म्हणून. संजय सराचो सगळो इश्ट परिवार आज रवींद्र भवनात जमतलो म्हणून खबर आशिल्लें, पण पयल्यार इतल्यो गाडयो पार्क करपाक सुद्दां सुवात नाशिल्ली गाडयो, अशी इतली गचीमोडी गाडयांची. आणि हे सगळें करून आमी हांगा व्हडा संख्येन आयज हांगा जमिल्ले आसा ते इतल्याच खातीर की आमचो संजय सर आणि संजय सराचें पुस्तक छापून येवप आनी प्रकाशीत जावप ही सगळ्यां खातीरच एक आनंदाची आणि एक उमळशिकेची गजाल. उमळशिकेची इतल्याच खातीर की ह्या पुस्तकांत कितें रांदून दवरलां संजय सरान, ते सगळ्यांकच वाचपाचे आसात, सगळ्यांकच चाखपाचे आसा. तो हो खेळ आणि तो आमचे खेळ आमच्या मुखार हाडला संजना पब्लिकेशन्सांनी. संजना पब्लिकेशन्स फाटली जवळजवळ 4-5 वर्सां अक्षरशः आज जसो उटंगाराचो पावस आयला तशें उटंगाराचें साहित्य कोंकणी सरस्वतीच्या दालनात रकळीत आसा. आणि हांव सदांच अभिमानान सांगता, आनंदान सांगता की सगळ्या प्रकाशन संस्थांच्या पुस्तकांचेर जेन्ना ती पुस्तकां प्रकाशीत जाता तेन्ना प्रकाशन क्रमांक आसता. संजना पब्लिकेशन संवसारांतली घडये एकच अशी प्रकाशन संस्था आसतली जी पुस्तकां छापता त्यांच्या पुस्तकांचेर प्रकाशन क्रमांक नासता. कारण ऑलमोस्ट प्रत्येक आठवड्याक प्रत्येक सप्तकांत एक अशें पुस्तक ज्येष्ठ तशेंच नवोदितांचें पुस्तक उजवाडाक हाडपाचें काम संजना पब्लिकेशन करीत आयला. आणि संजना पब्लिकेशनान फाटल्या जवळजवळ 2-4 वर्सां भितर खेरीतपणान आणि कोविडाच्या परिणाम सुद्दां साहित्यीक ऊर्जा तयार करपाचें काम कोंकणी चळवळी भितर तयार केलां. आणि सगळ्या फाटल्यान उर्बा आसा ती म्हळ्यार दिनेश बाब मणेरकारांची. आज ह्या खिणाक हांव तांच्याच कडेन मागता तांणी सगळ्यांक येवकार दिला. देव बरें करूं. आनंद तुमकां सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन उर्बेभरीत येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे सरस्वती सन्मानन भोवमानिस्त महाबळेश्वर बाब सैल, आयचे मानाचे सोयरे प्रोफेसर भास्कर सर, प्रोफेसर डॉक्टर राजे पवार, पुस्तकाचे घोस्तकार लेखक भोवमानिस्त संजय बाब आणि हांगा जमिल्ले सगळे मानिस्त तुमकां सगळ्यांक मनाक आज आसा संजना पब्लिकेशन्स आणि संजय तळवडकराच्या वतीन हांव येवकार दिता. इश्टानो, म्हाका याद जाता तो 10 वर्सां पयलींचो ह्याच हॉलांत संजयान पयलें पुस्तक जेन्ना आमी प्रकाशीत केल्लें तो दीस. 10 वर्सां पयलीं संजना पब्लिकेशन्साची निकतीच सुरवात काड्या बरें पुस्तक तूं कित्याक दिला अशें म्हणून संजय सरान म्हाका मुखार घाललो. आनी तागेले तेन्ना सुनाप्रांताक जे लेखन येतालें तें आमी कंपायल केलें. आनी त्या निमतान आमच्यो बेळगांवां ट्रिपी जाताल्यो. बेळगांव ट्रीप म्हळ्या नंतर ती मजेचीच ट्रीप न्ही, आनी तातूंत बरोबर हेंय काम करून घेवप पुस्तकाचें. आनी मजा म्हळ्यार त्या पुस्तकाचें टायप सेटींग आमकां थंयच करून घेवचें पडिल्लें. आनी त्या निमित्यान मराठी मनशांनी टायप सेट बी केल्ले खातीर तातूंत चुकोय खूब उडिल्ल्यो, म्हळ्यार आमकां पावटी चड मारपाक मेळिल्ल्यो बेळगांवांत. म्हाका याद जाता ती सुरवात संजना पब्लिकेशन्साची तेन्ना, कारण त्या
त्या वेळार हांवें इतरांची पुस्तकां चड प्रकाशीत करपाक सुरवात करूं नाशिल्ली. म्हाका दिसता बोडयेचो नाल्ल संजयालो घोस्त तेजें पळय पुस्तक आमी काडलां तो बोडयेचो नाल्ल, आनी त्या पुस्तका नंतर आज मेरेन म्हाका दिसता जवळ 190-200 मेरेन तरी ती पावले आसतली पुस्तकां. हांवें मेजून आतां अजून भाईन म्हळें तशें, कारण पुस्तकां मेजून काडपाची नासतात ती कोंकणी चळवळी खातीर योगदान म्हणून काडप आसता. आनी तेन्ना फायनान्शियली संजना पब्लिकेशन्स तशें स्ट्रॉंग नाशिल्लें, पूण संजय सर आनी ताचो मावशी भाव गुरदास कामत म्हाका दिसता वचून पावना हांगा, आनी आमी तिगांनी ह्या पुस्तकाचें फायनान्स उबारलें आनी तें पुस्तक आमी जल्माक हाडलें. संजना पब्लिकेशन्साची ती सुरवात गुरदासबाब कामतीचो हांव खूब आभारी, कारण ताणें आपूण जावन मुखार सरून सांगलें की आपुणूय कॉन्ट्रिब्यूट करता आनी तें आमी काडया पुस्तक. आनी आज संजना पब्लिकेशन्स स्वताच्या ताकदीचेर ही पुस्तकां काडटा, जमता तशें थोडीशी इन कॅश रॉयल्टी दिता, थोडी पुस्तकां दिता, आनीक हो कोंकणीचो वावर चलत आसा. संजयाची पुस्तकां जप करून येना, संजयाच्यो फाटी लागचो पडटा. म्हाका दिसता फाटली जवळ तें पुस्तक जातकर हांवें ताका रोखडें सांगिल्लें अरे नव्या पुस्तकाची तयारी करा, पूण काडया रे राव रे तूं कित्याक ताकतीक लागल्या अशें म्हणप आनी म्हाका ओगी करप. पूण एकदाचें बरो दीस बरो हें पुस्तक आयलें आनी ताणें पयर इंटरव्यूक सांगलां आपल्या कडेन आनी 2 पुस्तकां आसा म्हणटकीर म्हाका बरें दिसलें. म्हणजे हाजे तकलेक एक आसा तर आनी 2 पुस्तकां आमकां वाचपाक मेळटलीं बरीं पुस्तकां. एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व संजय सर म्हणटा ते, ताजी व्यक्तिमत्वाची तासा जी आसा ती तुमकां खबर आसतली. तो कित्याक ना म्हणना, तो सगळे कडेन आसता आनी सगळे कडेन टॅलंटेड रितीन आसता. ताच्या आंगाक टॅलंट म्हणटा तो भरून वखता असो हो मनीस, फक्त ताचे फाटी लागचे पडटा पुस्तकां बी येवपा खातीर. आज ह्या पुस्तक तुमच्या भेटेक हाडटना ताजो जो इश्ट परिवार आसा तोय तातूंत खूब तन्मयतेन वावुरला. देखीक दत्तबाब नायक, दीपक गाड, अतुल पंडीत हांचो ह्या पुस्तकात खूब हातभार लागला आनी हें पुस्तक सुंदर जालां अशें हांव म्हणटा. तुमी वाचपाक लागतकीर तुमकांय तें पडटलें की खऱ्यांनीच पुस्तक सुंदर जालां. ह्या वेळार हांव संजयाक परबी दितां आजच्या पुस्तका खातीर आनी उरिल्लीं 2 पुस्तकां बेगीन येवची अशें मागता संजया कडेन. कित्याक देवी सरस्वती कडेन किंवा देवा कडेन मागून ही पुस्तक जायना. संजय जर प्रसन्न जालो जाल्यार पुस्तकां 1 म्हयने भितर तयार जावपाक शकता. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. घोस्त पुस्तकाचें जेन्ना प्रकाशन जाल्लें ताजे फाटली याद दिनेश बाबान सांगली. केन्ना अशा जाहीर व्यासपीठा वयल्यान कांय सिक्रेट सांगप हें रिस्की आसता. म्हाका एक उगडास जाता. हांवें NSS कॅम्प आमच्या स्कुलाचो एका गांवांत गेल्लें आनी काम करता पिकासाचो दांडो मोडलो आनी गांवचो पंच आमचे बरोबर आशिल्लो. तो म्हाका कांय हुस्केनाका, रोखडेंच वचून दांडो घेवन आयलो. आनी निमाण्या समारोपाच्या दिसाक हांवें मुखार खूब लोक जमिल्ले तेन्ना हांवें सांगलें की आमकां ऐन वेळार दांडो हाचो मोडलो जाल्यार सुद्दां आमच्या पंचान तो हाडून दिलो आमकां रोखडेंच आनी आमचें काम चालू उरलें म्हणून. रोखडें म्हणपाक की तुवें आपल्याक म्हणपाक त्रासां उडयलो. आनी म्हणलें कितें जालें? तो दांडो म्हणपाक आपल्याल्या मायलो पपाय काडपाचो तुमचो दांडो म्हणटकीर आपूण तो कट करून हाडिल्लो. बेळगांव वचून कितल्यो प्रूफ रिडिंगाच्यो मिस्टेकी मुद्दाम केल्ल्यो आसतल्यो हाची कल्पना हांव करपाक शकता. म्हणजे आयज तुमकां ह्या फाटलें हें कळयिल्लें आसतलें सिक्रेट. मागता फुलांची भेटवण फुलां सारक्याच व्यक्तिमत्वा कडेन. मंजूमॅन म्हणटा ती संजय सरांची खूब अपुर्बायेची अर्थान आसपाकच जाय तांच्याच कडेन मागता. आतां ज्येष्ठ लेखक महाबळेश्वर बाबसेल हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. बाबान सांगला संजय बाब जें कितें करता तें वेगळे तरेन करता. आयज फुलां दिवपाक सुद्दां कितले कल्पक तरेन ताणें हांगा मांडणी केल्या पळयात. पयले जनरेशनाचे मंजू मॅम घेवन वतकीर दुसऱ्या जनरेशनाचे रमाबाई फुलां भेटयतले भास्कर सराक आनी संजय सराच्या घरांतले 3रे जनरेशन आनी संजय सरांची काळजाकडची सामकी लागींची बाय आर्याई
म्हजी इश्टीण आनी विद्यार्थिनी तुजे कडेन मागता तांणी भोवमानाधिक डॉक्टर राजे पवार हांकां फुलांनी येवकार दिवचो आनी आनी सगळ्यांचे भुरगे विद्यापन करपी शाळेंत शिकता संजय बाब तलवडकर हांकां फुलां भेटोवपाक हांव आपयता. बाब साहिल संजय बाब रिटायर जातकीर संजय बाबाक जर कोणें विचारलें कशें जाल्लो रिटायर्ड लायफ जाल्यार संजय बाब ह्या दोन्ही भुरग्यां कडेन बोट दाखयता. संजय सरान नात्रां कितली हांसयल्यात घरा कडेन तांकां हांगा सांगचें पडटा हांसात म्हणून मागता मानेस्ता कडेन तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना घोस्त पुस्तकाचें प्रकाशन जाल्लें तेन्ना त्या कार्यावळीचें निवेदन 2 जाणांनी केल्लें. एक प्रोफेसर राजय पवार आनी दुसरो हांव अनंत अग्नी. आजूय उगडासान जर आसा कोणाचें जाल्यार म्हाका दिसता तें राजयाचें कंपेरिंग त्या दिसाचें. आनीक हांवें संजय सराक म्हणिल्लें की कंपेरिंग ताकाच करून दी इल्लो लोक इल्लो चडच येतलो म्हणून. पण संजय सर म्हणपाक ताचे परसय एक चड म्हत्वाचें काम राजय बाबान आपणें दवरलां तें म्हळ्यार पुस्तकाचेर उलोवपाचें. आनी ह्या पुस्तकांतले सगळे खास खळगे जर कोणाक कळपाक शकता जाल्यार ते राजयाकूच कळपाक शकता तशें हांव धरून चलता आनी ताचे कडेन मागता की तांणी ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. ताचे पयलीं माफ करात कांय मानेस्तांक पुस्तकाची प्रत हांगा भेटोवपाची आसा. ताच्या पयलीं आयच्या सूत्र निवेदकाक एक फुलांचो तुरो हांव मागता मंजूबाई कडेन तांणी हो फुलांचो तुरो भेटोवचो. ह्या पुस्तका भितर प्रास्ताविक बरोवपी भोवमानाधिक अजित बापुडे आमचे मदीं आसा. म्हाका ताचे कडेन माचयेर येवन आपली मानाची प्रत स्विकारची पुस्तकाची. ह्या पुस्तकाची गोडसाण पुढे बाबांनी वाडयल्या तेच प्रमाणे फाटल्यान ब्लॉग बरोवपी आनी पुस्तकाची आनी लेखकाची एकूणच भोव बरे तरेन कुशळटायेन वळख आमकां घडोवपी दत्त बाब नायक आमचे मदीं आसा ज्येश्ठ साहित्यीक. टायपसेटिंग करपी त्या पुस्तकाक आपल्या सर्जनशील चित्रकलेन रंगोवपी श्री दीपक बाब गाड आमचे मदीं आसात. मागता तांणी माचयेर येवचें. टायपसेटिंग करपी अतुल बाब पंडित आनी ग्राफिक्स ऋषिकेश बाब आठवले हांचो आदरान आमी उल्लेख करतात ह्या वेळाचेर. ह्या पुस्तकाची सोबीत सफर आमकां करून हाडची म्हणून हांव मागता प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार. दत्तबाब बाबूजी बुडो दीपक ग्राफिक्स आणि टायप सेटिंग करपी अतुल पंडित आणि आठवले ग्राफिक्स त्यांच्या देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक तर तूं तुमचें पुस्तक पळयलें काय ना तें फाटल्यान फुडल्यान भितर अशें करून मागीर पुस्तक येता. सो हें मेन जें काम हांव भायलें जें दीपकान केलें तें हे फाटलें जें दत्त बाबान केलां आनी भितर प्रिफेस कितें बरयलां तें आमचे अजीत बाबान केलां आनी हें बरें जालां वायटशें जालें ना. अशें म्हणजे कितें आमी भाजी घेवपाक वतना टमाटो अशी पळयतात हांव पळयता तशें टमाटां आनी कॅप्सिकम अशें बाबया पायले तरी घेतलो अशें केन्ना पळयलें इतल्या खातीर. पूण ह्या पुस्तकाचें जे बरें मांडावळ केल्या ती ताणी केल्या तांची ताची तारीख. माचयेर उपस्थित आयच्या ह्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याचे मुखेल सेरे भोवमान्य सरस्वती सन्मान रितीवन महाश्वर बापसाई तशेंच आमचे मानाचे सोयरे शिक्षण संचालनालयाचे आदले संचालक प्राचार्य भास्कर सर, आमचे पुस्तकार संजय बाब
भाई आणि सभागृहात उपस्थित हे सगळे मानेस आणि संजय बाबाच्या मोगान आयिल्ले ताच्या इश्ट परिवार तशें भाईन सगळीं सांगलें की 10 वर्सां फाटीं हांगा एक कार्यावळ जाल्ली आनी म्हाका त्याच कार्यावळीची याद जाली की घोस्त ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन आशिल्लें आनी ताचे उपरांत बद्द 10 वर्सांनी आमी जशे घोस्तकार म्हणटात तशें आतां आमी हाजे मुखार संजय बाबाक घुसकारे म्हणपाक हरकत ना. घुस बरो दीस बरो हातूंतले जी आनी हांव कवी आशिल्ल्या कारणान म्हाका ती रायमींग उतरां चड आवडली घुस आनी दीस आनी मेन म्हणजे संजय बाबागेर जर गेले आसत म्हणजे जे कोण वतात ते संजय बाबा बरोबर आसता तांकां खबर आसा ताचे बरोबर रावलो की घुसय दीर्घ जाता आनी दिसय दीर्घ जाता. हांव इलो चड भाग्यवंत कारण हांवें ताचे बरोबर राती काडल्यात आनी ह्यो राती बी दीर्घच आसतात. हांव दिनेश बाब आनी संजय बाब आमी एक सादारण 6-7 वर्सां युवा महोत्सवाची जी क्विज घेताले ताचे खातीरची पूर्व तयारी म्हणून जशें त्या पुस्तका खातीर जे पूर्व तयारी आनी बाकीचे सगळे गजाली करपाक बेळगांव वताले तेच पद्दतीन आमी तिगूय जाण तांच्या केपेच्या फार्म हावसार मेळटाले आनी थंय आमी बसताले म्हणजे हांव क्वेश्चन काडपाक बसतालो आनी आम्ही उत्तर काढतो. ते उत्तर काडटाले आनी बरेच मध्यान मेरेन ही कार्यावळ आमची चलताली आनी खरें म्हणजे त्या एक 6-7 वर्सां संजय बाबाक हांव खूब लागींच्यान वळखुपाक लागलो. आमी सकाळीं उठचे पयलीं च्या तयार आसताली संजय बाबूच करता उठून आनी च्या करपाक म्हाका कळना अजिबात म्हणटकीर ताणी च्या केल्या म्हजे खातीर खूब अप्रूप कशें संजय बाबाची आनी तो च्याचो घोट मारल्या उपरांत कळपाक लागलें की संजय बाबा जितले हॉलान मेळपाक लोक येतात तितलेच किचनांनी मेळपाक लोक येतात आसतले. संजय बाबाचो घुस बरो दीस बरो हें पुस्तक जें आसा त्या पुस्तकान ह्या टायटलाचो एक निबंध आसा निबंध संग्रह ललीत आनी हांवें हें आदी जेन्ना हें सभागृह गोंयान येताले त्या वेळाचेर हांवें हें वाचिल्लें आनी थोडेशें विसरायेर पडिल्लें तें परतून एकदां जागे जालें परतून एकदां तकलेन बरें दिसपाक लागलें आनी संजय बाबाचें हें जेन्ना साहित्य वाचता त्या वेळाचेर एक गजाल जाचो अनुभव तुमी आतांच घेतला आसतलो की पुस्तकाच्या संदर्भांत ताणी ज्या पद्दतीन तुमकां सांगलें अशें करून आनीक टमाट आनी कॅप्सिकम संजय बाब तसो नाटककार म्हाका कविता आनी नाटकां दोनूय गजाली आवडटात आनी नाटककार जो आसता ताका हें कवसांतलें खूब लागता म्हणजे दावा हात वयर करून उजो पांय फाटल्यान कडदडून अशें कितें बरयल्लें आसतलें. संजय हें पात्र तशें आमी महाभारतान आयकलां आनी कंसय पात्र आयकलां. हांगा दोनूय आमकां जुळून येता की संजय बाब आनी तें कवसांतलें वेगळें काडूंक मेळना. संजय बाब उलयता आसतना आनीक वेगळो कंस घालचो पडना तरी लेगीत हातूंत भितर खूब कडेन ताणी कवसान घातला जें ताका डायरेक्ट सांगपाचें ना तुमी समजून घेयात. म्हणजे खास करून केपें रिवणाचे वा मडगांवकार जे आसात ते तांकां ताचो संदर्भ घडये समजत असल्यो कांय गजाली ज्यो आसात त्यो ह्या हातूंत कवसान घातिल्ल्यो आसात. पूण बाकीच्यो गजाली कवसान ज्यो अदरवायज हांव घालतलो आशिल्लो त्यो ताणी इतल्यो पद्दतीन सुंदर पद्दतीन मांडल्यात की कंसाची गरज पडना. म्हणजे कितें जाता की तें जें वर्णन येता भितर तें वर्णन संजय बाब मुखार बसून उलयता तुमचे कडेन अशें दिसता ह्या पुस्तकाच्या बाबतींत तरी की गजालीचें स्वरूप आसा गजाली सांगिल्ले भशेन मुखार संजय बाब बसला. म्हणजे एक सुचोवणी की संजय बाबान जे अभ्यासक आसात कोंकणीचे खास करून जशें भाई अग्नीन म्हणलें की ह्या पुस्तकाचे कांय खाची कोणशे जे आसा ताचेर भाश्य करप संयुक्तीक दिसता म्हाका ह्या वेळाचेर. तें म्हणजे हातूंत ज्या पद्दतीन म्हणींचो वापर जाला हातूंत जे पद्दतीन पुर्तुगेज उतरांचो वापर जाला हातूंत जे पद्दतीन विसरायेर पडिल्लीं जिबेवेल्यान ना जाल्लीं अशे पद्दतीची उतरां परतून एकदां वाचूंक मेळटात. आनी जेन्ना जेन्ना आमी संजय बाबा बरोबर बसतात उलोवपाक त्या वेळाचेर ताचो अनुभव येता. खरें म्हणजे त्या वेळाचेर कोणें
कितें तर रेकॉर्डर ऑन करून दवरचो आनी ह्या सगळ्या शब्दांचो ह्या उतरांचो एक संग्रह करचो. ताच्या घरानूय हें काम करूं येता जाय जाल्यार उतरांचो घरान उलोवपाची संद मेळटा आसत ताच्या पण कित्याक ह्या पुस्तकां भितर खूब कडेन आयला की नुस्तें बी हाडपाक गेल्या उपरांत मागीर जशें बायलेक जाय ते पद्दतीन हाडलें की मागीर दीस बरो वता म्हणून मुखारलो. हातूंत भितर ताचे स्वताच्या जिणेंतले अनुभव आसातच, त्या भायर तांकां मेळिल्लीं कांय पात्रां आसात, कांय व्यक्तिचित्रणां आसात आनी ही व्यक्तिचित्रणां आमकां आमची कशी दिसपाक लागतात. म्हणजे दर एका वाड्याचेर अशे सभागूण आशिल्ले कांय लोक आसतात. दुसरी एक गजाल म्हाका ह्या पुस्तकांतली भावली ती म्हणजे ज्या जनरेशनाचो संजय बाब एक म्हणजे भुरगे म्हणून तांणी जो अनुभव घेतिल्लो तातूंत निमाणे पावंड्याचेर आमकां जें कितें मेळ्ळें तें म्हाका याद जावपाक लागलें. हातूंतल्यो खुबश्यो गजाली, खुबशीं खाणां जेवणां, रांदपाचे प्रकार. म्हणजे संजय बाबाच्या ह्या पुस्तकां भितर फक्त भुसाचेर ना, फक्त दिसाचेर ना, तर हातूंत भितर भूस बरो दीस बरो अशें तरी जालें. ते निमाणी दोन उतरां आसात. दीस बरो, मनशाच्या जिणेंतलो दीस बरो कसो वता, केन्ना वता आनी कसो वचचो ह्याका धरून जी कितें भोंवतणची मनशां ताका मेळ्ळ्या, ज्यो कांय भोंवतणचे अनुभव ताका मेळ्ळ्यात, मागीर तातूंत देवळांत वचून प्रसाद लावपाचो भाग आसूं दी, कौल घेवपाचो आसूं दी, राखणेचो दयेचो सगळो खंयच्याय गजाली ज्यो आसात तातूंतल्यान तो इतले सुंदर पद्दतीन सांगतात. खरें म्हणजे संजय बाबाल्या ह्या बरपावळीक तशें विशयाचें बंधन ना. म्हणजे ताच्या ह्या पुस्तकां भितर रस्त्या कुशीक रावपी सामान्या सावन ते देवळांत दिवपाच्या अमान्या मेरेन गजाली आयिल्ल्यो आसात. पावसाच्या गडगडा सावन काल्याच्या गडगड्या मेरेन आयिल्ल्यो आसात. रमीच्या टेबला सावन टेबला वेल्या रमा मेरेन आयिल्ल्यो आसात. हांवे जे उल्लेख करता ते सगळे भितर आसात. हातूंत भितर न्हिदपाच्या गादये सावन बसपाच्या गादये मेरेनच्यो गजाली आयिल्ल्यो आसात. आनी तांणी म्हणलें म्हाका दोनूय गादयो आवडटात म्हणून. न्हिदपाची गादी आवडटा आनी बसपाची गादी आवडटा. म्हाकाय आवडटा, आमगेरय आसा गादी. ज्या गादीर हांव न्हिदता त्याच गादीर बसता. ताका सगळेंच लागता. म्हणजे ह्या कॉर्नरा ह्या टोकावेल्यान धरून ते त्या टोका मेरेनचें सगळें लागता. मामाईच्या केंसा आमाड्या सावन बांगडे वा सुंगटाच्या हुमणाक घातिल्ल्या आमाड्या मेरेन ताचें भाश्य आसा. आनी ताची मामाई जी आसा ती वाचली की म्हाका म्हजी मामाई याद जाली. कांय गोश्टी मिळटे जुळटे आसतात. आमाडो पसून कांय जाणांच्या आनी कांय जुळना आसत जाल्यार आमाडो तरी जुळटलो त्या जनरेशनाचो. आनी हाच्या बाबतीन सुंगटाच्या वा हुमणाक घातिल्लो जो आमाडो आसा ताच्या बाबतीन मात हांव सांगूंक शकना, कारण आतांचें जनरेशन जें आसा ताचेरय भाश्य केल्लें आसा. तांणी एक कडेन सुंदर एक वाक्य आयिल्लें आसा. मदीं संदर्भ मेळटा त्या वेळाचेर घडये वाचीन तें. हें सगळें ताका लागता. आनी खंय बसतना हें लागता जाल्यार हांव नकळोपण बरोवपाक बसतना हें सगळें ताका लागता. हेजें कितें सांगलां तें. रांदपाचे प्रकार भितर इतले आयल्यात. म्हणजे रांदपाच्या प्रकारां भितर ज्या पद्दतीची खाणां जेवणां जी ताटान पडटात, जी हातार पडटात, तें खूब कितें आयिल्लें आसा भितर. सुकें, हुमण, दाळ, खतखतें, कडी, रोस, सासव, शागोती, फुटी कडी, रोसा कडी, भिंडा कडी, साठां, घरय, पोळे, नाल्लांतलें मुरूण 2-3 कडेन आयला. आनी म्हाका याद जालें आमी ल्हानपणांत नाल्ल फोडटा आसतना वा कपडे बी जे आसा ते करतकीर त्या वेळाचेर रावताले खावपाक. जेन्ना हांवें म्हजे चलयेक ही वस्त दाखयली तेन्ना ताणें म्हाका विचारलें की नाल्ला भितर दुसरो नाल्ल जाता काय म्हणून. मुरूण जें आसा तें. म्हणटकीर हें जें सगळें आसा तें ह्या पुस्तकांतल्यान वाचतकीच एक जें जनरेशन, नवें जनरेशन जें आसा तांकां ह्या हातूंत भितर आपल्या आदल्या संस्कृतायेचो संदर्भ मेळटलो. आमची जी संस्कृताय आसा त्या संस्कृतायेची वळख जी आसा ती फकत आमकां इतिहासीक पुस्तकां वा वर्णनात्मक पुस्तकां वाचूनच मेळटा अशें ना. जायते फावटी आमकां ती अशी सर्जनशील साहित्य जें आसा, मागीर कथा आसूं, कादंबरी आसूं, नाटक आसूं, निबंध आसूं, हातूंतल्यान मेळटा. आनी तातूंतल्यान जेन्ना ती मेळटा ती आमच्या तकलेन घर करून रावता वा ती आमकां चड गोडी लायता. ती तें जाणून घेवपाची, हें म्हणल्यार कितें, तें म्हणल्यार कितें, ह्या संदर्भांतल्यान. हातूंत भितर
भिंडा सरबत पोस हे सगळे झाले, पण नुस्त्यांच्या संदर्भानय बी बांगडे, विसवण, पापलेट, मोरी, सुंगटां, विड्डा, कालवां, मुड्डशी, शेवटे, पालू, चणक, काळुंदरां घे म्हणून वळेली आसतली. हांव जेन्ना ल्हानपणांत नुस्त्याच्या मार्केटांत वतालो तेन्ना हांव फकत बांगड्याकूच वळखतालो, पण जेन्ना मागीर संवसारांत पडलो म्हणजे लग्न बी जालो त्या वेळाचेर खुबशे म्हणजे बायलेक अमकें नुस्तें आवडटा, तमकें नुस्तें आवडटा, आवडटेची सुरवातेक बी मेवणे बी येतात त्या वेळाचेर तांकां कितें आवडटा खंयचें नुस्तें अमकें जाल्यार तें मागीर पळोवन घेवपाक जाय न्ही. अमकेंच म्हणून हांवें चणक म्हणून थंय जर समजा बरोसो सायझे बरोसो मोठोसो दोडयार व्हेलो जाल्यार ते दोडयाराचे तकलेन जे पातळ आसात ते म्हाजे तकलेन आसा अशें ते चिंतताले. शिवराकाचे जिनस कितले आसात भितर मुल्ल्यो, चिरको, कणगां, दुदी, घोसाळी, तवशी, निरपणस, गोटा, आंबे, घरे, करमल, बिमल, काजू, कुवलो, पणस, तांदळाची भाकरी, सोयेची कापां, चुन्नाच्यो नेवऱ्यो. म्हणून म्हणटा हांव की जे विद्यार्थी आसात खास करून आनी जे अभ्यासक आसात तांकां सगळे रंगांनी ह्या पुस्तकांतल्यान कितें ना कितें मेळटा. हातूंत लालित्यपूर्ण शैलींतल्यान बरयल्ल्यो गजाली आसातच म्हणजे निबंध आसातच, ताजो आमी आस्वाद घेता एका जनरेशनान हे पुस्तक जर घरान दुसऱ्या जनरेशनाक वाचपाची कार्यावळ जर घरांनी केली की हे वाचता वाचता एक्सप्लेन केलें जाल्यार म्हाका दिसता जे रिवायवल जावपाक जाय, जे धुवन काडपाक जाय आनी जे आमचे पन्ने जे आसात ते परते एकदां आमी आमच्या कानार जिबेर ज्या इंद्रियांचो उल्लेख तांणी केल्लो आसा खूब कडेन ग्लास लावन चियर्स करपाच्या बाबतींत तांणी जें भाश्य केलें म्हाका खूब आवडलें की हो आवाज कित्याक करतात काय म्हणून. ताणें सांगलें की जी 5 इंद्रियां आसात तातूंत भितर फक्त त्या वेळाचेर जे कार्यरत नासता ते कानाचे इंद्रिय की बाबा पिता हें कळपाक, बाकीचे वास आनीक तो फ्लेवर आनी वारो आनी टेस्ट आनी दिसता ग्लास कप हे सगळें कानाचें कितें म्हणून ताकाय कळपाक जाय बाबा आमी पिवपाक बसल्यात सो कितें आसा तो आवाज आता हे जे आम्ही सांगलां तुम्ही जे ताळयो मारल्यो त्यो ऑफकोर्स म्हजे खातीर दिसते संजय बाबा खातीर ताळयो. हांव म्हणटा की घराघरांनी अशें हे सत्र जावचें वाचनाचें आनी मागीर थंय ताळयो प्रत्यक्षांत पडच्यो. समजा सोयरीं आयलीं जाल्यार सोयऱ्यांच्या मुखार वाचनाची कार्यावळी जावची. ल्हान ल्हान म्हणजे एक सुचोवणी संजय बाबा की तुमी तुमच्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी खास करून शाळांनी 11वी 12वीचे विद्यार्थी जे आसात जांकां हें गरजेचेंय बी आसा थंय ह्यो अशा पद्धतीच्या निबंधांच्या वाचनाची कार्यावळ जावची. खतखत्याच्या संदर्भात म्हाका खबर नाशिल्ली म्हायती भितर म्हाका हरशीं म्हजें आवडटें एक खाण म्हणजे खतखतें. कळमार येवणा वचून खतखतें खालें ना जाल्यार खूब कितें तरी चुकलें अशें समजोवपाचें अशें जें तांणी म्हणलां. ताजो प्रत्यय हांव भास्कर सरा कडेन मागता की ताणें आमकां केन्ना रेवणा वचून खतखतें खावपाक दिवचें. 5 पानी 7 पानी 11 पानी म्हाका हे वाचता वाचता दिसलें की हो पोटाचेर बी बरयता काय म्हणून, कारण हे 2 पानी 3 पानी 5 पानी बी आमी तेन्ना आयकले, पण हे 5 पानी 7 पानी 11 पानी खतखतें आनी ताका 5 पानी कित्याक म्हणटात ताका 11 पानी खतखतें कित्याक म्हणटात. आमी फक्त ती 5 पाल्याची भाजी चवथी दिसाक करतात तितलीच खबर आशिल्ली. तिवूय बी आतां कितें जाता बाजारांत आमी जेन्ना घेतात 5 पाल्या भाजी म्हणटा तातूंत 3च आसतात प्रकार, चवथो आनी 5 नासतात भितर. गांव इतलो सुंदर पद्धतीन ताणें भितर उबो केला भितर. आतां हे जाणीवपूर्वक करुना, हे नकळटा घडला जी शैली तांची. आतां सदो जाणी पुस्तकां खातीर आपल्या क्रेडिट ज्या ज्या लोकांनी केल्लें आसा दिल्लें आसा, जाणी प्रस्तावना बरयल्या, ब्लर्ब बरयला, कवर केला, ते पसून सांगपाची शैली एक वेगळ्या पद्धतीची शैली आशिल्ली. अशीच तरेची शैली ह्या वेगवेगळ्या निबंधांनी आयला आनी तातूंत नकळटा आमकां जो शेणत चलिल्लो गांव आसा वा गांवाची शारीकरणां जावपाक लागल्या तातूंत भितर गांव खंय खंय आतां तो इल्लो फेड जावपाक लागला, फेडेड दिसपाक लागला. तें आमकां कळटा की घराक पुजा आसतना वा गिता पाठ आसतकीर जमखणां घालून बसपाची लोकांची वेवस्था, म्हणजे दोळे मुखार ती जमखणां बी आयली. मागीर आमी ती जमखणां फक्त आतां पळयतात NSS कॅम्पाक, अदरवायज आमकां ही जमखणांय बी आतां इल्ली वचपाक लागली. न्हावपा खातीर भाणाक उजो घालप, हातपाय धुवपाक बालदी, तांबयो, तुवालो, पेट्रोलाचे दिवे, खानार उडयल्लो केंसांचो तुवालो, कुसांचो तुवालो, मानशेचें खाजनाचें नुस्तें, जात्रे, काले, बोमाडे, पिल्लुको, खाजें, रेवड्यो. पूण आतां तश्यो रेवड्यो येनात.
दात्रांचे आमी आतां घेतकीर ज्यो पयलीं चगळावपाक मेळटाल्यो तशे तरेचे आतां आतां घातले की पिठूच करून रोखडोच. पूण ह्यो रेवड्यो हें जें खाण आसा तें खाणय बी आतांच्या जनरेशनाक खावपाक मेळटा काय खबर ना म्हाका, वा तांकां तें आवडटलें काय खबर ना, पूण हातूंतल्यान कांय आमच्या खाणा जेवणाची आमची आदली हांची जी परंपरा आसा, निमाणें गोंयकारपण म्हणजे कितें हें जर आमकां कोणाकय सांगपाक जाय जाल्यार निबंधांतल्यान आमकां निमाणे कडेन रोस काडटकीर जें कितें मेळटा तें सगळें गोंयकारपण. हातूंत भितर काजूय आयल्या, फेणी आयल्या, हातूंत भितर पंचखादय आयल्या, हातूंत भितर एक दोग जाणांनी पिता आसतना केल्ले विनोदूय आयल्यात, हातूंत देवा कडेन वचून मागिल्लो राखणेचो आनी दयेचो कौलय आयला, प्रसादय आयला. हें जें सगळें बरोवपाची जी शैली आसा हातूंत भितर एक कडेन संदर्भ आयला ज्या वेळाचेर ओल्ड गोवा खंय तरी किचन कितें तें एलामान कितें आशिल्लें किचन कोर्स कितें किचन कोर्स कितें म्हणटा हय म्हणटकीर किचन गार्डन कोर्साक ते गेल्ले थंय आनी त्या वेळाचेर मागीर दनपारां जेवपाक ते भायर वताले, कोण बाप्पा म्हणटा तागेर थंय वताले आनी थंय ती शिवराकाची भाजी, ताचो एक सुंदर वर्णन केला की शिवराकाची भाजी म्हणली की ते थंय वताले आनी पपायची भाजी, दुसऱ्या दिसाक पपायचो रोस, तिसऱ्या दिसाक पपायचे आनी कितें आमी तुगे दुसरी भाजी मेळना काय म्हणून बाजारांत, म्हणटकीर त्या बाप्पान ताका सांगलें शिवराक जेवणा खातीर फामाद, सो बाप्पान ताका सांगलें की आमची ती घरा कडेन पपाय जी आसा ती मोडून पडयली, म्हणजे सगळे पपायचे परत कितें म्हणटकीर तें आमकां जेवणाक घातलें. आनी त्या वेळार म्हाका एक सहज तकलेन येवन गेलें की बाप्पा शिवराक म्हणून तर आमी वापरताले तें थंयच तयार जाल्लें काय कारण ना जाल्यार बाप्पा शिवराक कित्याक म्हणटात हाचो शोध म्हाका आयज मेरेन लागूं नाशिल्लो, पूण ह्या निबंधा भितर म्हाका तें मेळ्ळें. तांची निबंध जे आसा वा तांची शैली जी आसा विनोद करपाची ती शैली वयल्या पावण्याची. दोन अर्थान एक बिलो द बँड म्हणटात तशा पद्दतीचें कांय ना हातूंत भितर, म्हणजे कुटुंबान वाचपा सारकें गोष्ट. विनोद म्हणले की जायते फावटी हांगा ही जी एक लायन आसता ती सांबाळपाचें बंधन विनोदी लेखकाचेर सामकें जबरदस्त आसता. एक तर तो लेखक हळशिकावणो लेखक जाता वा एक तर तो लेखक वयल्या दर्जाचो जाता. हे जे आसात ते वयल्या पावण्याचे विनोद हातूंतले स्वता संजय सर वयल्या पावण्याचे, ताचे पुस्तक काडपी दिनेश बाब वयलो इतल्याच कारणा खातीर कारण तो सांग्या वयलो म्हणून आनी गोंयांत फक्त सांग्या वयलो मनीस सांग्या वयलो म्हणटा, बाकीचे सगळे वयलो कोण म्हणटात, म्हणजे काणकोणचो मनीस हांव काणकोणचो, फोंडेचो, मडगांवचो, सावड्डेचो, फक्त हेच लोक जे आसात ते हांव सांग्या वयलो म्हणटा. कारणाय आसा कारण टोपोग्राफिकली ते वयर आसा. आनी दुसरो आमी मागीर ताचे नंतर विचार करतकीर म्हाका मेळ्ळो तो वास्को सड्यार रावपी मनीस जो आसा तो एक आपूण सड्या वयलो म्हणटा, पूण तेवूय ते चडशे फावटी सड्या वयलो अशें म्हणपी कोंकणींतल्यान म्हणपी लोक थंय व्हडलेशे ना. पुर्तुगेज उतरांचे भितर जो एक सहज ओगवते शैलींतल्यान जे तांचे वापर भितर चाललो आसा, कालेत, हातूंतली कांय उतरां अजुनूय आमच्या जिवेर आसात वा कानार पडटात, सारतात. बोफिशाद, रेफॉर्माद, कादय, क्वार्तेल, रेस्पेद, ट्रिब्युनाल, फाजेन, काम, नेगोस, इस्क्रिमांव, लिसेन्स, बलकांव, टावेर्न. आतां बलकांव उतरूय ना आनी बलकांवूय ना अशी गत जाल्ली आसा. टावेर्नाची म्हाका खबर ना, आसा टावेर्ना आसा. तर हातूंत भितर भार आनी कौल जो आसा तातूंतले एक ल्हान एक पॅरेग्राफ तुमचे मुखार वाचून दाखयता, म्हणजे ताजो तुमकां संदर्भ मेळटलो. ही पुस्तकाची जें हांव पब्लिसिटी आमचें तें जें थल्लें आसा 3% तें हातूंत भितर एक तरी बरयता शेवट करपाक आनी विनोदी बरयतल्या खातीर आनीक एक गजाल आसता की ताजो शेवट कसो जावचो, ताका कट्ट करून तोडला अशें जावचें न्ही. जायते फावटी निबंध आमकां शेवट कसो करचो ह्या बुचकाळ्यान पडटात विनोदी बरयता आसतना. तो कौलाचेर आनी भार येता ताचेर भाश्य करता, मदीं मदीं ताची फकाणाय मारता, पूण निमाणे कडेन पॅरेग्राफान तो म्हणटा की हें सगळें कितेंय आसलें, विज्ञान कितलेंय फुडें गेल्लें आसलें,
सगळी फकाणाशी दिसतात तरी तोंडात पंचकादय उडोवन हातांतल्या लेसान बांदिल्लो कौलाचो नाल्ल घेवन घरा येताना मनाक धीर दिसता आनी जिवाक खोस भोगता हें खरें. सुरवातेक तो भाश्य करता म्हणजे भार त्याच मनशाचेर येता. आमकां खबर आसता भार कोणाचेर येवपाचो, खंयच्या मिनटाक येवपाचो आनी कितें येवपाचो. पूण निमाणे कडेन ताचो एक आत्मीक आनंद जो आमी म्हणटात, जो संजय बाबान म्हाका दिसता जगता आसतना पूर्णपणान भोगला. हातूंत भितर हांव अशें म्हणटा की भूस बरो दीस बरो हें हातूंत भितर जिणेचें तत्वगिन्यान आसा. हातूंत भितर जिणेचेर कशें जैत जोडचें, जीण कशी आनंदी आनी सुखान जगची हाचो मंत्र भितर ह्या पुस्तकां भितर आसा. जायते कडेन वतिल्लो आसा की जगचें कशें. कितले इतले पिरगणेचे लोक आसा. पिरगण नांवाचो एक तुमचो निबंध आसा. ताच्या पयलीं एक गजाल याद जाली म्हूण सांगता. आमच्या वर्गान एकलो उल्हास म्हण आशिल्लो भुरगो. तो तुमची पिरगण वाचता आसतना म्हजे दोळे मुखार तो आयलो. तो केन्ना विचारतालो, अरे नांव कितें रे? उल्हास. अरे नांव आवय बापायन कितले उमेदीन दवरला आसतलें उल्हास. काय आनंदय आसा तशें. नांव कितें रे? आनंद. म्हणटकीच नांव कितेंय दवरूं पूण जगता आसतना कितले उमेदीन जगचें. एक संदर्भ एक कडेन आयिल्लो आसा. खंयचो निबंध तो की तातूंत भितर तुमी म्हणटा की वता दीस बरो पिरगण. सो पिरगणीतले एक ल्हान पॅरेग्राफ वाचता हांव. म्हणटकीर तुमकां हें पुस्तक सुरवातेक येता आसतना खूब जाणांनी घेतला, वता आसतनाय बी बाकीच्यांनी घेवचें म्हणून हांवें वाचता. पिरगण. घरातूच बसून वाज आयलो म्हूण म्हळें कोणाय आमिगार जो सदांच मेळपी आनी खबरी मारपी असो ताका फोन करुया. फोन लागलो. नशीब बरें. अरे म्हळें कसो आसा? आसा. इजा म्हळें हो वाजेला. आनी जगपाची वानसां ना. वाजेला सो हांवें विचारलें. बरो आसा म्हण मरे. आनी आमकां जायते फावटी ह्या गजालीचो अनुभव संजय बाबा कडेन बसतात त्या वेळाचेर, उलोवपाक बसतात त्या वेळाचेर जायते फावटी आयिल्लो आसा. म्हाका कांय गोश्टी अंडरलायन करच्यो पडटात. फक्त ताचे भितर आनी म्हज्या नांवा भितर जयूच कमान आसा. आनी कशें म्हणून बरो आसल्यार बरो आसा म्हणप न्ही रे, ताची जाप. हांवूय चड उलयलो ना. म्हळें हागेर खंय तरी कितें तरी गडबडला. ओगीच कित्याक फेरीजा वयली कपली काडुया. फोन बंद केलो. थोडे लोक आसतात सदांच पिरमुपी. थोडे कित्याक चडशेच एंडेल घेतिल्ले भशेन तोंड. कसो आसा? आसा. आतां हांगाच्या ब्रॅकेटान बरयलां तें मरना म्हण चितो आसा. अशें अर्थान तें आसा. कितें जेवलास? आनी कितें? शीत आनी रोस सदांचें. म्हाका हांचे कडेन उलोवपाकच वाज येता. दुयेंत सगळे बाबतींत. भायर खाता पितात बरें पूण दुयेंत. 90% मार्क मेळ्ळ्यार पसून सुतक पाडपी. आनी हें वाचतकीच म्हाका म्हज्या वर्गान इतली एक व्यक्ती याद जाली की ताजो 99.82% आयल्यार पसून उरिल्ले 18.18 खंय गेले हे सोदपी. तें सोदया म्हणून. आनी तातूंत भितर तो आनंद ते विसराळेर घालतात मागीर फुडलो. थोडे लोक आसतात सामके उमेदी, सदांच हासऱ्या तोंड्याचे. एंडेल पसून कितलें घोस्तान घेतलें हें सांगलें. हें म्हाका चड आवडलें. विनोद करपा खातीर जो एक विरोधाभासाचो वापर करपाचो आसता, अतिशयोक्तीचो वापर करपाचो आसता, शाब्दीक कोटीचो वापर करपाचो आसता, वा प्रासंगीक विनोद आसता, म्हणजे आंगीक विनोद आसता. कोण तरी केळ्या वयल्यान पांय दवरून निसरून पडलो अशा पद्दतीचो बी. ह्या सगळ्या पद्दतीचे विनोदाचे जितले प्रकार आसात ताची झलक आमकां ह्या पुस्तकां भितर मेळटा. कारण स्वता व्यक्तीच तशा पद्दतीची आसा. कसो आसा अशें विचारल्यार अरे बेस्ट, फर्स्ट क्लास, सामको जानवर म्हणून सांगपी. म्हजे दोळे मुखार संजय बाबूच उबो रावता. कारण बेस्ट फर्स्ट क्लास म्हणल्यार आनी बेस्टा बेस्ट म्हणलें की आमच्या मुखार आनी दुसरो मनीस दोळे मुखार उबो जायना. आयकतल्याक उमेद दिता. पासिंग मार्क पडल्यार फुगोटी मारपी. म्हाका पाड पडिल्ली वा बरी संवय म्हणटो. कोणी आमी म्हळ्यार आयज कितें जेवलो वा कितें नुस्तें मेळ्ळें हें विचारपाचें. पयर एकट्याक फोन केलो
हांगाच्यो थंयच्यो खबरी मारतकच सदां भशेन विचारलें जेवण कितें आयज नुस्तें कितें मेळ्ळें अरे नुस्त्या बाजारात वचपाक मेळना सदांची नुस्तेकांनी आयली ना मागीर मरे सुके बांगड्याचें हुमण केलें अशें तशें न्हय तारवटी मिरसांग घालून हरशीं रिवणां आसतना पोरसांतली म्हाका ती मिरसांग जिती मेळटाली ही सुकिल्ली पूण वास कितें आयलो जाणा हुमणाक भेंडाक सोलां आनी भेंडी मिरसांगो घाल्लें वांटप तांबडे गुंज हुमण आनी धवो फुल्ल शिताचो दोंगर दोंगर केन्ना पोखरून काडलो कळ्ळेंच सगळ्यो ताळयो संजय बाब आनी ताचे त्या शैली गजाल सादी आसा पूण हातून जगचें कशें हाचो मंत्र आसा म्हणजे ती एक आमकां मराठीन केन्ना तरी कविता वाचिल्ली की जगावं कसं रडत रडत की गाणं म्हणत अशा पद्दतीची जी कविता आसा तशेंच तरेची जिणेंतलें तत्वगिन्यान ह्या पुस्तकां भितर आमकां मेळटा हो मनीस जेवपा खातीर जगपी आनी जगपा खातीर जेवपी इतलो सामको आलम खुशाल पूण उमेदीन शीत आनी दाळी रोस केल्यारय तो कसो केल्लो ताका कसली फोण्णां मारिल्ली आनी तातूंत कितें कितें घाल्लें हाची फोण्णी करून घोस्तान सांगपी म्हाका याद जाता एकदां आमी एक कडेन शिवराक जेवताले आनी संजय बाबान त्या वेळाचेर म्हणिल्लें वाक्य म्हणजे तकलेन आसा आमी दाळ आशिल्ली आनी व्हडलेशें कांय नाशिल्लें अशेंच युवा महोत्सवाकच खंयचे तरी युवा महोत्सवाक सामकी निमाणे कडेन जेवपाक गेल्ले त्या वेळार दाळ मेळटा सो ते आनी ताणें म्हणलें की आरे बेजारपाचें ना तो लोणच्यान मेता आसतो घेवचो तो भितर तो इल्लोसो दाळी वड भितर आनी मागीर ती दाळीक रूच येता आनी तुमकां जाता खऱ्यांनीच तशी एक्चुअली आतां पयलेदाराक आमकां हें फकत एक जेवण जेवपा पुरतें जरी आसलें तरी हाजो सर्जनशील लेखक म्हणून प्रतिकात्मक अर्थ जिणे कडेन लायात जगचे कशें दर खेपेक आमच्या ताटान पंचपक्वान्नाच आसतली अशें ना पूण जी आसात तांचो आनंद कसो घेवचो हें आमकां शिकयता घोस्ता भितरय आमकां हेंच सांगिल्लें पूण घोस्ताच्या उपरांत दीस कसो बरो करचो हाचे खातीर त्या भुसा कडेन कशें पळोवचें हें तत्वज्ञान आमकां ह्या हातूंत भितर ह्या पुस्तकां भितर मेळटा म्हजे बरोबरचे इश्कोलान आशिल्ले कॉलेजीन आशिल्ले सगळ्यांक रिटायर्ड जाल्यात पेन्शन मेळटा भुरगो जोडटा सोनू जावंय हाडल्यात नात्रां आसात आनी हातापायांनी सामके कांय लेजात जावंक नात भोंवतात चलतात गाडयेनूय फिरतात हांव रिटायर्ड न्हय काडटा दीस खाड काडप ना बरे कपडे घालप ना अशे लोक जे आसात तांचेरूय ताणें भाश्य केल्लें आसा आनी स्वता संजय बाब रिटायर्ड जावन नात्रां बित्रां सगळीं जाण जाल्लीं आसात आनंद घेतात एकच भितर म्हाका वाक्य आवडलें ना भितर कितें जांकां भुरगीं आवडटात जांकां फुलां आवडटात ते जाणटे जाले तशें समजुचें बी अशें म्हणलां एक तर तुमी जाणटे जाले आसतले कारण ओदर तुमकां भुरग्यांनूच फूल दिला आनी देव बरें करूं येतनाच आमकां सगळ्यांक संजय बाबाच्या घरच्यां कडल्यान फूल मेळ्ळें म्हणून कारण संजय बाब तसो जायत्या जाणांक फूल दिता आयजय दिता ताणें आमकां आनी बरगतच दिलें सामकें तर कांय जाण मागीर ते तो म्हणटा भितर की पगारात पेन्शन तांच्या पासबुकाचेर चडलें हातूंत भितर मातशी तांकां उमेद येता पूण परत ते पिरगातात कारण फाटलो डीए भितर एड जावन हेंचें ताणें भाश्य केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हो अनुभव घडये तुमी रिटायर जाल्या उपरांत जे तुमकां कोण त्या वेळाचेर मेळटाले बँकेन वतकीच बी तातूंतल्यान घडये हो अनुभव मेळ्ळा आसा तोंडार हांसो दवरपाक बोल्सान दुडू आसपाकूच जाय अशें ना निमाणो पॅरेग्राफ वाचता मदीं खूब कितें आसा हांव स्कीप करता कारण सगळें वाचप बरोबर न्ही नाजाल्यार पुस्तक मदीं खूब इम्पॉर्टंट आसा जें हांव सोडलां कोण कसल्या चिंतनात आसता आनी कसले विवंचनेत आसता हें कशें कळटलें आपलें दुख्ख दुसऱ्याक सांगप म्हळ्यार दुसऱ्याच्या दुख्खान आनीक भर घालप सुसेगाद घोस्तान रावपाचें वेस्टाक कोश उदकांत पेंवतल्या बदका भशेन वयल्यान ते थंड वाऱ्यानूच वता काय दिसता पूण भितरल्यान ते कितले पांय मारतात ताकाच खबर आसता सो खंयच्याय निबंधाचो शेवट पिरगण सारख्या निबंधाचो शेवट इतलो सुंदर म्हाका जायते फावटी वाचता आसतना पु ल देशपांडे तकलेन घेवन गेलो धमा मिरासदार व पु काळे खूब फावटी याद जालो ही जी शैली आसा आमचे कडेन संजय बाबान कोंकणी भितर खूब सुंदर पद्दतीन दिल्ली आसा हांव तसो उलोवपाक लागलो जाल्यार बेगीन थांबचो ना कारण आनी त्या भायर भुसाचेर उलोवप आनी संजय बाबाचेर उलोवप म्हणटकीर तें अनएंडींग हांव हांगाच थांबता आनी परतून एकदां हांव म्हाका ही संद दिली म्हणून दिनेश बाब तुमकांय बी हांव
तुमचो उपकारी आसा आनी संजय बाब तुमच्या उपकारान रावपाक सोदता. देव बरें करूं. पुस्तकाचेर भोव प्रभावीपणान उलोवन राजय बाब तुवें सगळ्यांक खुश केल्यात. तुजे खातीर एक खुश गजाल सांगता. आतां दिनेश बाबान म्हाका मेसेज धाडिल्ली कळीत कर म्हणून तुका की कमिशन तुजें 3% वयल्यान वाडोवन 5%. कारण पुस्तकाचो खप म्हाका दिसता पयलेच खेपे कोंकणी भितर ह्या सिरियसली सांगता की पयलेच खेपेक प्रकाशन पूर्व जो पुस्तक खपप आसा तो म्हाका दिसता रेकॉर्ड जाल्लो आसा एक खेपेक. आनीक तातूंत तुवें ज्या तरेन पुस्तकाची वळख केल्ली आसा फोन करून पुस्तकाची दुसरी आवृत्तीची ऑर्डर दिवपाक करना. संजय सर उलयता तसो बरयता आनी संजय सर फक्त तोंडान उलयना मुखान उलयना आमी फक्त तोंडान उलयतात. संजय सराच्यो भोवयो उलयतात, संजय सराच्यो पिशव्यो उलयतात आनीक संजय सराचे पुराय आंगच उलयता. आनीक राजयान जो उल्लेख केलो बसपाचो तो बसप म्हणटा तो गोंयकारां खातीर एक उत्सव आनी ह्या उत्सवाक प्रतिश्ठा दिवपाचें काम हें म्हाका दिसता संजय सरान केलां. आणि कारण ह्या उत्सवा भितर संजय सराचे कोण कोण वांटेकार जाले राजे स्वता, दिनेश बाब वरांची वरां, भास्कर सर. सो हो उत्सव जो आसा बसपाचो हांव एक दीस हांव आनी संजय सर आमच्या एका इश्टागेर गेल्ले आनी इश्टाच्या बापायन म्हणलें जेवन घेवया न्ही. घेवया मागीर जेवया. उत्सुकपणान ही जी एक स्पॉन्टेनियस हे येवप आसा अशी तरेची प्रतिक्रिया ही फक्त संजय सराकच शक्य आसा. आणि संजय सरान जे जे लायफाक रांदलां ताची रेसिपी जर खऱ्या अर्थान म्हणून जर कळिल्ली आसा जाल्यार भास्कर सराक. कारण भास्कर सरा इतलो लागीं संजय सराक कोण पाविल्लो आसा तशें म्हाका दिसना, लागीं गेल्लो आसा तशें म्हाका दिसना. आनी म्हणून आयज भास्कर सर हांगा मुखेल सोयरो म्हणून आसा. जेन्ना राजे उलयतालो तेन्ना भास्कर सर भितर चिटमिटे पडिल्ले भास्कर सराक. हो आपल्याले सगळे पॉयंट एक तर खातलोच आनीक जे एक वातावरण आसा ते एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरून दवरतले. पूण भास्कर सर तो भास्कर सर. सर तुमचे कडेन म्हाका त्या वेळार उलोवप करपाक. माझे वयले मानेस्त माझे फुडले मानेस्त म्हजेर व्हडलें संकट निर्माण जालां. संकट अशें आनी हांव म्हजे इश्टाक भाईक हांवें एक्सप्लेन केलें भाई त्रासा पडलो रे हांव आनी म्हजी गोमतीच वडयली आनी म्हाका याद जाली केप्यां कांय वर्सां पयलीं एक म्युनिसिपल गार्डनाक एक कार्यक्रम आशिल्लो. ह्या कार्यक्रमाक बाबासाहेब आंबेडकरांचो जन्मदीस केल्ले आनी त्या निमित्तान कोल्हापूरच्यान एक बरोपैकी वक्तो हाडिल्लो, व्हडलो खळेगांव वक्तो आनी अध्यक्ष म्हणून त्या केपें म्हालांतलो एक प्रतिश्ठीत व्यक्ती स्वातंत्र्य सैनीक बी तो बशिल्लो आनी हांव प्रेक्षकाक बशिल्लो आनी प्रेक्षकांक म्हजी शेजरां त्या अध्यक्षाचो पुतण्यो बशिल्लो. तो म्हजो विद्यार्थी आशिल्लो, स्टुडंट. महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या त्या वक्त्यान बाबासाहेब आंबेडकरांचेर अतिशय सुंदर उलयलो, अतिशय सुंदर. भोगवती भाशा सरस्वती ताजे तोंडार ताजे जिबेर नाचताली. इतलें सुंदर भाशण, अभ्यासपूर्ण, आयकणाऱ्या प्रत्येकाचे कान तृप्त जाले. या भुरग्याच्या काकाची जो जन्म आयलो तो सगळ्यांनी निमाण उलोवपी, सगळ्यांनी निमाण उलोवपी मोठो त्रासा पडटा. सैल तुमकां सांगता तुमची परिस्थिती भयंकर गंभीर आहा कारण राजे उलयला म्हजी गंभीर जाल्यार तुमची अती गंभीर जाली. तर ताची भाशण करपाची जेन्ना ताजो टायम आयलो तेन्ना तो स्टेजीर गेलो. हांवें स्टेजीर बशिल्लो, उठलो, मायका कडेन गेलो. इतपर्यंत बरें आशिल्लें. मायका कडेन गेलो आनी बाबासाहेब आंबेडकर म्हळें आनी एक मोठ्ठो हांबेरो मारलो आनी हो 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 करून रडपाक लागलो. हांवें म्हणजे त्या विद्यार्थ्याक, स्टुडंट फ्रेंडाक विचारलें, अरे बाबासाहेब आंबेडकर आनी तुजो काका बरोबर बी आशिल्ले काय कितें स्वातंत्र्य लढ्याक बी दोगूय इतले जाण हे आशिल्ले. तो म्हणपाक सर तशें कांय ना. काकान जें म्हणपाक प्रिपेर केल्लें तितलें म्हणपाक तो वक्तो उलोवन मेळटा आनी काका मुखार मेळ्ळें आनी म्हणपाक कसलें ऑप्शन ना तें टू क्राय. आता हांव विनोदी लेखक न्ही, विनोदी लेखक आसप अतिशय कठीण. कोंकणीत तर हाताबोटार मेजपा इतले 5 विनोदी लेखक म्हाका तरी दिसता चड आसात. अनमामरो फाटल्या पिळयेंतलो, जाणट्यांतलो. दत्तबाबा बशिल्लो जेन्ना तुमकां खबर आसतलें की स्मशानांतली भाशणां हे एक अजरामर कोंकणीतले विनोदी साहित्य. स्मशानांतली भाशणां जर कोणें जर वाचली ना मुद्दाम वाचात आनी परत एकदां वाचात. आनी इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार तातूंतल्यान बेनिफीट जालो की स्मशानां जावपी भाशणां बंद जाली.
ताजे नंतर प्युमा सुकटेणकार घेयात किंवा आमचो वसंत सावकार घेयात, दिलीप बाग एक बरो विनोदी लेखक, आणि आता आमचो संजय सर. विनोदी लेखक जावप हें सोंपें न्ही, भयंकर कठीण काम. विनोद निर्माण करप आणि अशें सहज सुलभ शैलींतल्यान तो निर्माण करप आनी फुडें वचप, इट्स नॉट इझी थिंग. आणि ती संजय सराक बरी पैकी जमल्या. ताजे फुडें विनोदी उलोवप हें सोंपें न्ही, तें राजेश सारकेल्यान केल्लें आसा. हांव ते खातीर पुस्तकाचेर हांव उलोवंकूच शकना, कारण राजयान त्या पुस्तकाचेर आनी कांय उलोवपाचें दवरलें ना. हांव एक 2 मिनटां मदीं म्हाका ज्यो गजाली सांगच्यो अशें दिसता त्यो सांगता आनी म्हजे भाशण थांबयता. संजयान म्हाका ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाक आपयलो आनीक हांव चिंततालो म्हाका कितें आपयला. आय एम इज गुड फ्रेंड, व्हेरी गुड फ्रेंड, व्हेरी क्लोज फ्रेंड, लागींचो म्हजो इश्ट, कितें सुख दुख्खांतलो भागीदार म्हणटात तसो. म्हणटकीर म्हणून आपयलो काय कितें हांव चिंततालो. ताजे नंतर हांव चिंतपाक लागलो, अरे ह्या पुस्तकान हांवूच आसा. ह्या पुस्तकांत कितलेशे रेफरन्सीस म्हजे गांवचे. संजयान खंय तरी एक कडेन रेफरन्स केला, तो मामाई तागेली ताजे कडेन फुलां फात्यो, पणस, केळीं, आंबे विकपाक दिताले आनी मागीर येतकीर तो पयशे हाडून दितालो तेन्ना फुटबॉल. आय वॉज जस्ट रिमेंबरींग म्हजी भुरगेपण म्हाका याद जाताली आनी त्या प्रकारचें लायफ जें, आनी तें फक्त गांवानच मेळटा. ती खतखती जावपा म्हणटा ते 10 वस्ती घालून गेल्ले 10 पानी 12 पानी 5 पानी 6 पानी तें खतखतें रिवणाकच मेळटा. आनी ताका एक बारीकसो ताका जो पळय तागोटी मिरसांगेचो पळय एक अस्सल फ्लेवर जो आसता तो फक्त रिवणच्याच खतखतें मेळटलो, तो दुसरी कडची खतखतें मेळचो ना. आय मीन रिवणच्या इन द सेन्स लेटोरान देवबार जे ते खतखतें पाव भाज्या जाग्यार संजय रावता ते रिवणच्यानच आयिल्लें, कारण ताजी मामाई ही रिवणची चली, मामाई ही रिवणची चली म्हणजे ताजी आजी ही रिवणची. सो म्हणजे सांगपाचो मुद्दो इतलोच की हे पुस्तकाची हाका जेन्ना संजय म्हाका पळयलें येस इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ दीस रिवन कनेक्शन. ताजे नंतर हांव पोस्टा कडेन रेफर जातालो, तातूंतली कितल्योश्यो गजाली म्हाका याद जाल्यो आनी त्या हातूंत फुडें हें पुस्तक जेन्ना हांवें वाचपाक घेतलें, भूस बरो दीस बरो, म्हाका दिसलें ह्या पुस्तकान सगळें भुसा संबंदी आसतलें आनी हाजे संदर्भांत आसतलें. बट नो, देर आर मेनी थिंग्स which this book teaches us. आणि हांव इतलेंच म्हणन की संजय सर एक सकारात्मक स्वामी, सकारात्मक एक संजय इज एन इन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉझिटिव्हिजम. संजया कडेन नकार ना. आयचीच गजाल सांगता, अरे संजय सकाळी म्हाका फोन केलो कन्फर्मेशन दिवन तसो असो. हांव येतलो रे, नो इश्यू. पावस मत लागला सांजचो प्रोग्रामाक काय दिनात तूं म्हणून पावलो, पावस खंयचो रे म्हणून पावलो. लोक येवपाचे सगळे आपल्याला येतले. एंड वेन आय एम सीइंग हे इतली लोकांक जेन्ना जावं पळयता तेन्ना म्हाका दिसता ते हवामान खात्याचे अंदाज बिंदाज जे सगळे आसात ते फूट ठरोवपाचें काम ह्या कार्यक्रमांत केलें. आनी संजयाचो पॉझिटिव्हिजम, हे पॉझिटिव्हिजम हांव ताजे कडेन शिकलां. संजया कडल्यान खूब शिकपाच्यो आनी गजाली आशिल्ल्यो बऱ्यो वायट. सगळें हांव शिकूंक शकलो ना, आनी म्हाका खूब दुख्ख जाता. आतां न्ही फुडें केन्नाय शिकयता, पूण ताजे कडल्यान ज्यो बऱ्यो गजाली, एक बऱ्यान बरी ही गजाल जी पळय आसा पॉझिटिव्हिजम, पिरगोवप ना आनी आयुश्य जें देवान आपल्याक दिलां, जें वाडलें तुजे मुखार, ताचें उदाहरण राजे बाबान सांगलें युवा महोत्सवाक निमाणी उरता ती दाळ आनी तातूंत भितर तो इतलो मेथू व्हरून इमेजीन वन्स यू ट्राय इट, केन्ना तरी हे ट्राय करात. त्या दाळी भितर ते इल्लेशी मिठाचो तो कळ पळय जो आसता तो मिक्स करात एंड देन यू सी हाव जेवण कशें वता. शीत मात गरम आसपा जाय, शीत जर न्हिदिल्लें आसलें जाल्यार तूं मेलो. नाव लूक एट दीस पॉझिटिव्हिजम. आनी म्हणून हांव अशें म्हणन की आगामी काळात ही म्हणजे संजयाक एक रिक्वेस्ट, येणारी काळान संजयान एक मठ करचो. त्या मठात आनी खूब डिमांड आसा, अनुयायी खूब मेळटले, प्रमोशन आमी करतात, आमी पर्सेंटेज आमकां दिसा पुरो. ती ठरय राजयाक 5, म्हाका 7 किंवा 9, म्हाका एक 12 बी दिवपाक मोठो हुशार तागेली चड दिवपाक आनी ताका इन्वेस्टमेंट कांयच ना. फक्त तुवें दार वाडयलें पुरो आनी भगवो कपडो घाल किंवा तो पिणून बदलपाकय जाता कलर जाय तसो. एक मठ करपाचो. तो मठ
सकारात्मक मठ आणि त्या मठाचे अनुयायी आरविनी तो आरू मरे त्या आरविनी त्या मठाचे अनुयायी उबिनी त्या मठाचे अनुयायी तिरपे चक्रकोणी अष्टकोणी उष्टकोणी ती मठाचे अनुयायी सगळे वाडगुळी त्या मठाचे अनुयायी वाडकुळे ते सगळे अनुयायी तुझी मठाचे आज म्हणजे असं खूप जाण ते तुका फॉर्मली आणि ऑफिशियली जॉईन जातले आणि तुझी आगामी कार्य हांव बरें शब्द दिता आनी म्हजी दोन उतर सोंपयता देव बरें करूं. संजय सराच्या या नव्या मठात सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाची व्यवस्था जातली जर काय हांव घेवपाचें उतर करीता. आयज आमचे मदीं या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसात नामनेचे साहित्यीक सरस्वती सन्मान पुरस्कारान सन्मानीत श्री महाबळेश्वर बापसेल आणि तांची उपस्थिती आयज आमकां खूब प्रार्थनीय आसा कारण फकत कोंकणी पुरतं न्ही जाल्यार पुराय भारतभर तांची ख्याती आसा. एक ज्येष्ठ लेखक म्हणून कोंकणी साहित्य तांणी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर पावयला म्हणपाचो आमकां अभिमान आसा. हांव तांकां तांचे कडेन मागतां ह्या वेळाचेर तांणी आपलें उलोवप करचें. प्रोफेसर भास्कर नाईक सर, प्रोफेसर राजीव पवार, संजना प्रकाशनचे प्रकाशक जयेश मळेकर आणि आयच्या पुस्तकाचे लेखक आणि तुम्ही मुखार बशिल्ले सगळे बरेचसे गणिमान व्यक्तींक बसल्या कोणाचे नाव घेवची कोणाचे सोडची हो एक प्रॉब्लेम आसा. तातूंत भाई मावजो आसा ज्ञानपीठकार. आज म्हाका परत हो प्रॉब्लेम आसा. हे संजय तळवळकर विनोदी मनीस विनोदी लेखक आणि हा एक गंभीर मनीस गंभीर लेखक. राजीव पवार बरो आसा तो खूब सुटेबल आसलो आनी ताणें बरें उलयलें आनी तो त्या पुस्तकाक बरो सारको न्याय दिवंक शकता आशिल्लो. म्हज्यान कितपत म्हाका शक्य जाय सांगूं जायना तरी पूण म्हाका जें कांय भावलें तें दिसलें हांव थोडें सांगतां. हो नो डावट संजय तळवळकर एक आनंदी यात्री. आनंदी यात्री त्याचे व्यक्तिमत्व पुरतेंच मर्यादित ना ते पुरे पुस्तक त्या आनंदान भारावन गेल्लें आसा. तसो तो चिमटकान गुदगुले करना पण तेगे त्या पुस्तकात आनंदाचे अशे पुराय थ्रूआउट एक झालर आसा सुंदर अशी झालर आसा आणि त्या आनंदाच्या झालरेंतल्या भितर ते जे काही जे गोष्टी सांगते वता इतले मनभुरायणे आसात इतले सुंदर आसात. एक उत्कृष्ट असे साहित्य एक विरोधी साहित्य म्हणना विरोध साहित्य न्ही ते तुम्ही कितले म्हणले विरोध साहित्य तुका बरेचशे गंभीर भाव आसात. हांव तुमकां एक गजाल सांगता की ह्या पुस्तकाचे सगळे चॅप्टर काढून उडोवचे सगळीचे नाव आसात तेजे टायटल्स काढून उडोवचे आणि सरळ सुरवात पासून शेवट पर्यंत एक सरळ एक पुस्तक छापचें. ते उत्कृष्ट असे एक गोंयच्या संस्कृतीक कोश जातलो इतलें सुंदर अशें पुस्तक आसा. गोंयच्या संबंधान जे गोष्टी आसात ते सगळे गोष्टी ह्या हितून आसपावलात आणि ताका लागून ते एक गोंयचो संस्कृतीक कोश आसा. खरें म्हणल्यार वाचचे खरें म्हणल्यार कोणी एक टायटल वाचनासतना पुराय सुरवात करतना शेवट वाचचे तुका तो वेगळोच आनंद मेळटलो. वेगळोच एक प्रभाव आसा. तो प्रभाव पुराय गोंयच्या संस्कृतीचो प्रभाव आसा आनी तो म्हाका खूब असो म्हत्वाचो दिसता. हो विनोदी मनुश्य विनोदी बरयतलो ताणें इतले बहुआयामांतल्यान गोंयच्या पुराय संस्कृतीचेर विचार केल्लो आसा. खंयच दिसना खंयच दिसना की हे गोंय अशें आसा गोंय अशें करूं शकता ना. पुराय गोंय अशें तो पुराय गोंय तेणी सांबाळून घेतला त्या इतल्या हेतून एक लेख असना जे गोंयच्यान आमकां बाजून काडूंक शकना. गोंयांत जे आयामांतल्यान जे म्हण आसा जर कोण नुस्तें हांव ते नुस्त्या विशीं वाचतालो आनी ही तर संस्कृती पुराय कारवारांत आसा. कारवार तो माजाळेचो ही पुराय तशाच तशी संस्कृतीची माजाळी आसा. ती केपें आसा किंवा मडगांव आसा ती म्हाका केन्ना दिसता ती इतले तरेन तो विचार करता इतले तरेचे नुस्त्याचे तो प्रकार जेवणाचे प्रकार. आमच्या फाटी एक विचार आयिल्लो की
कोंकणीची व्यवसाय त्या वेगवेगळ्या व्यवसायातल्यान जी कोंकणी चलता त्याची जी शब्दां उतरावळ आसा ती एकठांय करची वेगवेगळी अशी करची अशी म्हाका दिसता नुस्त्या संबंदीत जर अशी उतरावळ तर तयार करूंक जाय तर संजयान हें पुस्तक म्हाका दिसता एमएच्या भुरग्यांक एक सिलेबसात जावचें आनी ताणें अभ्यास करचो नुस्त्या संबंदीत कितें आसूं शकता नुस्त्याचें नांव कितें आसूं येता नुस्त्याचें मार्केट कशें आसूं येता नुस्त्याचे कशे कशे प्रकार तयार करूं येतात ह्या संबंधान ते खूब अशें उद्बोधक पुस्तक आसा तेका विनोदी झालदार पुस्तकाक केन्ना ते विनोदी म्हणजे थोडेशें बाजून पडटा ते सिरियसली पण विचार करनात सिरियसली विचार केले बरेचशे गोष्टी आसा हातून तेन्ना रिवणात ती मामा इतले उत्कृष्ट एक व्यक्तिमत्व आसा त्या संदर्भात ते व्यक्तिमत्व शोभे आसा आणि तिच्या संदर्भातल्या त्या आजूबाजूचे बरेचशे गोष्टी ते कुळागरातले फाटातले नंतर ते खाणा जेवणाचे आणि सगळे ते मामा आईच्या संदर्भात येतात असे उत्कृष्ट असो एक तो खूप आवडीचा असो एक तो लेख आसा कारण भूस बरो दीस बरो हे तेकाच सत्य हिंगा ते सांगितलें आसा तुम्ही पळयत तेन्ना मनशाक संस्कृती नाशिल्ली मनशाक भाशा नाशिल्ली किंवा आंगार धडकप नाशिल्ली धड आंगार घरदार नाशिल्ले किंवा नाती गोती म्हायती खबर नाशिल्ली तेन्ना कितें आशिल्लें फक्त भूक आनी भूस हे दोनच गजाली आशिल्ले आणि त्यासाठी मनुष्य पुराय जी धडपड आसता पुराय तो संघर्ष असता प्रत्येक दिसाचो आणि प्रत्येक वर्साचो त्या भोसा भोंवतालो सकाळ उठून रानात गेले पाळा मुळा फळां कितें मेळटा ती जप केली खायली आणि ज्या दिसाक बरी हे फळां किंवा पाळा मुळा मेळटाली त्या दिसाक तेंगेलो तो दीस आनंदाचो आणि त्या दिसाक तो पाणी मारून ते भाजताले आणि तेन्ना तो आजूबाजून एक जल्लोष चलतालो त्यांचो तो आनंदाचो तेन्ना म्हाका सगळें नृत्य संगीत हे गोष्टी थंयच्यान केंद्र उत्पन्न जातात हे अशे गोष्टी जे आसात न्ही ते ह्या साहित्यांतल्या हितूंतल्यान येतात ते खूब मुळावे आमकां एक खंय तरी मनुश्याच्या उदकांच्या मुळा कडेन व्हरतात भूस म्हणल्यार नुस्तें आयचे परती आमी न्ही म्हाका दिसता भूस हो शब्द खंयच्यान आयलो म्हाका दिसता भुसा आनी पसरो हो भुसा संबंदांतलें सामान्य कितें म्हाजी उत्पत्ती म्हाका सारकी कळ्ळी ना जाल्यार भूस हें आसली मनशाच्या जिवनांत सगळ्यात म्हत्वाचें दुश्काळ पडलो म्हळ्यार कितें भुसाचे भूस कोणाक मेळटा मरून वचप किंवा अशें गरिबी म्हळ्यार कितें सारको भूस मेळप ना सकयल खावूं जेवप मेळप ना ह्या सगळी भुसाचो हें आसा एक मौलिक अशें कितें एक म्हत्व आसा मनशाच्या जिवनाक आतां खंयच आमकां दिसता तेजो थोडेशें मनशाक म्हत्व कमी जालें आसलें काय कितें अशें दिसता पण खरें न्ही भूस हें सामकें मौलिक अशें एक मनशाच्या जिवनाचो एक भाग आनी तेतूंतल्यान खूब आयामांतल्यान संजयान विचार केलो आसा संजयानी म्हाजी वळख सांग तुमकां खूब फावटी म्हाका दिसता तुमची कोणाची वळख जाली काय खबर ना इतले फाटली 1968च्या जुलयत आमची पयली वळख जाली हांव वाळपय पोलीस स्टेशन स्कुलाक ट्रेनिंग करतालो थंयच्यान म्हजी बदली केप्यां जाली केप्यां पोलीस स्टेशनाचेर आनी येता सांत हांव म्हाका म्हाजे 14 वर्सां शिक्षण सुटिलें एका नंतर मिलिटरी गेलो हे 1500 जाल्यार म्हाका शिक्षण सुटिलें आनी म्हाका मॅट्रीक करूंक जाय खंयच्या परिस्थितीर केप्याचें मॅट्रीक करता त्या विचारान घेवन हांव केप्यां पावलो आनी म्हाका बाळ बुस्तार व्हरून ते हिंगा आशिल्लें तेका कोर्ट्यार म्हणटात आनी ते बाजारांत येवपाक बाजारांत ते उडयले आनीक भायर असो रस्त्यार आयलो तेन्ना मुखार म्हाका बोर्ड दिसलो हॉली क्रॉस हायस्कूल म्हणून म्हाका बरो आनंद जालो तेन्ना हॉली क्रॉस हायस्कूल पडटलें हांव म्हजें स्वताक हेंच म्हणून दुसरे दिसा मागीर त्या स्कुलांत गेलो हेडमास्टर मेळूंक तेन्ना पयलेच अशें त्या स्टेअरकेसीचेर दोन भुरगे उबे आशिल्ले एक संजय तळवळकर आनी दुसरो देविदास नायक म्हणून ल्हानशे भुरगे तेन्ना ते SSCचे स्टुडंट ते हांवें तेंका विचारलो हेडमास्टर ऑफिस खंय आसा ते म्हाका दोग जाण घेवन केशव हेगडे देसाई हेडमास्टर आशिल्लो तेजे कडेन गेले हेडमास्टर ऑफिस म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें की हे भुरगे एक संजय तळवळकर आनी तो देविदास नायक म्हण
त्यांची मागीर देविदास नायकाक दोस्ती तर जवळ गेली 50-52 वर्स सतत चालू आसा. थोडोसो संजय थोडोसो केन्ना पयस केलो लागीं येयलो पयस केलो, पण कोंकणीच्या चळवळीच्या संदर्भांत आमी परत लागीं आयले. अशें तो एक हे आशिल्लो. मागीर हांवें केशव हेगडे आसा म्हणून की मागीर इंग्लीश मातशें बरें ना, हांव इंग्लीश क्लासाक बसता, हांव आवटसायडर प्रायवेट कॅन्डिडेट आशिल्लो. तो म्हणल्यार तुका क्लासाक बसूंक मेळना, तूं आवटसायडर कॅन्डिडेट, प्रायवेट कॅन्डिडेट. ते म्हणून हांवें फक्त इंग्लीश क्लासाक बसता मातसो. तेणी बरें म्हणलें, हांव हळू वचून फाटल्यान बसतालो. तेन्ना भुरगे हे मस्ती नाशिल्ले तेन्ना, बरें सिरियस क्लास चलताले. तसो तो विनोदी नट बी म्हणून तसो म्हाका ते वळख जाली नाशिल्ली. बरे सभ्य भुरगे आशिल्ले, 25-30 भुरगे आशिल्ले ते. आनी बरो क्लास चलतालो. हांव त्या वर्सा तेजे बरोबर SSC बसलो आनी हांव तेन्ना बऱ्या मार्क्सान पास जालो. आनी तेवूय पास जालो नासता तेन्ना तेंचो हॉलिक्रसाचो जवळ जवळ 68% सुमार रिजल्ट जाल्लो. ती वळख आशिल्ली. नंतर ती वळख अशी मागीर केन्ना केन्ना मेळटाली. आनी म्हाका असो वचपाक पळयलो की संजय बरोबर वेळ सारप, थोडो तरी वेळ सारप ना, आनंदान अशें भारावून वचप, आनंदाचो एक झर असो. ते केन्नाच अशें ते खबर ना म्हाका जिवनांत तेका केन्ना सिरियस प्रसंग आयलात काय खबर ना. तो इतलो आनंदी कसो आसता आनी कसो तो तेजे ते विनोद आसा न्ही, तो केन्नाच असो पर्सनल लेवलचेर केन्ना वचना. तो वेगळोच असो एक सुंदर असो उदात्त असो परिस्थितीजन्य असो तो वेगळो बऱ्यांतलो बरो विनोदी लेखक जावं येतालो तो. ना जाल्यार बरो जालो. असं एक बरे म्हाका खूब आवडटे अशें ते व्यक्तिमत्व आशिल्लो. आनी ते आज ह्या संदर्भांत हांव ते म्हाका तें पुस्तक प्रकाशीत करूंक म्हाका एक बरी एक संद मेळ्ळी. हो ललित हे हांवें बरेंच जेन्ना म्हाका ते आमंत्रण रुपाय येयलें पुस्तक घेवन की अशें घेव तूं, हांवें तेन्ना विचारलो हें तें पुस्तक तुगेलें फिक्शन काय नॉन फिक्शन. ललित काय सादें, तो गडबडलो मातसो तुका. हांवें तें वाचलें म्हणजे हे म्हणटा नॉन फिक्शन ललित हें फिक्शन एक ललित साहित्य, बऱ्यांतलें पळय ललित साहित्य. ललित साहित्यात जे आयाम असतात ती शैली, तो ओग, नंतर कितलेशे व्यक्तीचे वावरप, नंतर तांचे स्वभाव दर्शन, अशे कितलेशेच हेतूंतल्यान तें पुस्तक वता. तेन्ना म्हाका तें एक ललित साहित्य बऱ्यांतलें बरें फिक्शन आसा, ललित साहित्य आसा. खूब बरें अशें तें एक म्हाका खूब आवडलें अशें पुस्तक. प्रत्येक एक प्रकरण वाचतना वेगळ्याच आनंदात घेवन वता. फक्त एक खबऱ्यार सादी गोष्ट, आपल्या जीवनाची सादी गोष्ट, पण तो त्या संदर्भांतल्यान आमचे तो एक साहित्यीक आनंद जाता, साहित्याचो आनंद दिता. ते वाचतरी आमकां कळटा एक म्हणून मन प्रसन्न जाता. तो व्हडले शिकता आनी व्हडली झेप घेता अशें न्ही, पण ते वाचता आसतना मन प्रसन्न जावप, पण कितें वेगळें वाचला, बरें वाचला अशें तरेन कितें मनाक भागता. अशे बरेचशे गोश्टी आसात, खुबशे गोश्टी ह्या पुस्तकांतल्यान आसात. आनीक एक ललित साहित्य खंयचें साहित्य आसा न्ही, साहित्य आज ते सांगता थोडोसो टायम आसता म्हणून. एक साहित्य एक बऱ्यांतली बरी कला तेका संजयाक सांगता ही एक फिक्शन बरयलें, एक बऱ्यांतली बरी कला उभी केला. कशी कला? साहित्य आसा न्ही फक्त शब्दांच्या माध्यमांतल्यान, उदकांतल्या माध्यमांतल्यान उदेत्या सूर्याचे काय बरें सुंदर चित्र काडू शकता, त्याच्या रंगसंगती सहित काडू शकता. फक्त उतरां असतात, उतरां, पण हुबेहूब ते आमकां ते उगवत्या सूर्याचे जे चित्र आमकां दोळे दिसतात. फक्त साहित्य न्ही उतराच्या माध्यमांतल्यान एक सुंदर शिल्प करू शकता. ते शिल्प अशें जिवेशीं ते तुमच्या आपल्याकडून भोंवता, खेळटा, तुमचे उलयता, अशें तरेचें एक शिल्प साहित्य फक्त एक शब्दांतल्या माध्यमांतून साहित्य करू शकता. आनी साहित्याची जी कविता आसता न्ही, कविताची एक लय आसता, स्वर आसता. हांव सांगता पयल्या कविता बरयला आनी मागीर संगीत निर्माण जाला. हे अशें एक साहित्याचे फिक्शनाचे खूब अशें कंट्रिब्युशन आसा ह्या कलेच्या व्यवहारांत. आज
संजय बाब तुम्ही एक बरें पुस्तक बरयलां तर पण गोंयच्या संस्कृती संदर्भात जेन्ना गोंयांत भायर पावतले आनी ते लोक वाचतले ते दिसतले हे तर पुराय गोंय आमकां उक्ती करून दाखयला हे एक ताचे कंट्रिब्युशन आसा आमी विनोदी म्हणटा ते बाजून कसारू शकना ते एक सिरियस पुस्तक म्हणून आमी घेवंक जाय सिरियस पुस्तक म्हणून वाचूंक जाय तरच आमकां गोंय सदांच आमचे कडेन काळजा कडेन व्हरतले देव बरें करूं. देव बरें करूं सेलबाब योगायोग पळयात 1968 वर्साक होली क्रॉस स्कुलाच्या सगळ्या पावण्याचेर सेलबाबान संजय सराक वाट विचारिल्ली मुख्याध्यापकाच्या कुडीची आणि तीच वाट चलत चलत 40 वर्सांनी त्या स्कुलाचो संजय सर मुख्याध्यापक जालो. गोंयांत कोणी शिक्षक मुखार जर मेळ्ळो विद्यार्थ्यांक जाल्यार विद्यार्थी कशे तरेन जाप करता. हांव म्हज्याच एग्जाम्पलांतल्यान सांगता. अग्नीश सर, भास्कर सर, राजेश सर, संजय सर एकच आडवत आसलो आख्या गोंया भितर संजय सर आणि तेच नाते संजय सर आनी ताच्या विद्यार्थ्यांचे. संजय सर हांव चड वेळ उलोवपाक वतना कारण सगळ्यांक खबर आसा उपकाराचे उलोवप तुमी करपाचे आसा म्हणून मागता तुमचे कडेन उपकाराचे उलोवप करपाक पण ताजे मदीं एक ल्हानशी भेट आमच्या मानेस्तांक आयच्या तुमी भेटोवची म्हणून मागता सगळ्यांत आदीं सेल बाबाक तेच प्रमाणे भास्कर सरांक राजे बाब पवार हांकां आणि या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन करपी अनंत धन्य हांकां एक ल्हानशी भेट. संजय सरांच्या उलोवपांनी कार्यावळ सोंपतली. चड देव बरें करूं. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हाचे वेळी सगळे मनीस कावेले मनीस म्हाका दोगांनो भयणीनो म्हाका बरो वयर काडलो मनीसपणी. आतां ह्या वयाचेर इतलो वयर हरशी जायना. आतां गेले वयर म्हणजे सामकें वयर पूण ताका वेळ आसलो वेळ आसा. पूण इतलो वयर काडलो हांव कितलो बरो मनीस कितें. संजय तलवडकार म्हळ्यार भितर भायर कसो कळपाक ना त्या खातीर न्ही हांव ह्यो खबरी सगळ्यो कसो कितें कितलो बरो हे सगळें मागीर जाता. हांव हांगा बशिल्ली कडेन म्हणजे दोळे भरून आयले हांव आसूं न्हू अशें मागीर उलयता. आनी कित्याक सगळे खरें उलयता अशें न्ही. मागीर जाल्यार सगळे खरें उलयता अशें न्ही. हांगा उलयलें जाल्यार फोट्टे कळटा. मागीर जाल्यार हांव पयलीं पॉलिटिक्सांनी भासली करपी पार्टीचेर कॅन्डिडेटा खातीर विधानसभेचो लोकसभेचो आनी ताको असो चडयतालो. साप भयंकर कितें मनीस तो रातचो 12 येता 1 येता तो कितले खर्च करपा तयार आसा आनी हे ते ताका बाबडे खरें दिसो. हांव कितलो बरो मनीस तुमकां खबर ना. संजय विचार ताणी सगळे लोकांक सांगला हांव कितलो बरो मनीस. पूण तुमकां सांगलें तें खरें अशें म्हाका दिसता. ते राजे पवार सामको फोटो उलयता. आनी भास्कर सरा कडच्यान हांव खूब शिकलां आनी हांव ताका खूब शिकोवपा आशिल्लो. पूण तो मातसो फाटीं सरपा लागलो. पूण आतां तो बेकार रिटायर्ड तो हांव पूण हांव शिकयतलो कारण हांव थोडो तेंप सर्व शिक्षा अभियाना आमी काम सगळे तरेन हांव न्ही जाणा. तो जरी हांव आतां भुरगेपणांत आभार प्रदर्शन करपाक रावला पूण हे खऱ्यांनी भितरल्यान घुसपरो दीस बरोच घुसूच हांव जेवपा खातीर जाता. आनी तुमी तसो विचार करात. काय ना रे कितें खावंक वचपाचें तें काम करया पयलीं. काम जावपा ना. बरो खा सुशेगाद रेस्ट घे आनी वच. कामूय जालें सगळें घुसळी जालो तूं सुशेगाद कित्याक सामकी चिंतना आनी हें करून रावपाचें. आमच्या घरा कडेन ह्योच खबऱ्यो. आतां हांव आनी म्हणजे 2 जाण आसा.
राज्य 11-12 सुमार न्हिदपा वेळ जालो. फाल्यां सकाळी फुडें कितें करपाक जालें पळय सकाळ फुडें फोव उपीट कितें करया पळ्यान घालना तें घालना ताका घालून नाका 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 कित्याक घालपाक आनी कितें करता ताका लावपाचो पण चटणी करता हांव घालता पळे खाता घ्या चोवपाचो दनभर कितें करया सांजची च्या कितें करया फक्त जेवपाचें ना तिसरी बरो वता खोबरी बरो जाता घरा कडेन खाजगी चावना काचकी साव केन्ना तेन्ना रोखडे कळटा बायलां कांय ना गो हो पळय तापताणी येते आज शिवराक न्ही म्हणून मातशी तेन्ना तापातापी बी जाता बट एन्जॉय द लायफ स्मायलिंग फेस एन्जॉय बाकी सगळी कामां जाग्यार पडटा आनी लोक विचारप पडटा अरे गो कसो तागे इतली हें जावनी बी तो स्मायलिंग मार सदांच हसत आसता तुगेले बरें पुण्यार शिस्ता आमगे कशें शिस्त तें आमी जाणा ते 4 चौगां कित्याक सांगपा जाय 4 चौगां बरो आसा अशें सांगपाचें. आनी दुसरी गोष्ट सैल सर 68 आमकां मेळिल्लो आनी बरोबर आशिल्ले एक प्रसंग बरोबर शिकताले म्हण ना बरोबर आशिल्ले एका बाकार बसताले तो शिकतालो हांव बसतालो आनी ताका कशें पूण ते मातसो म्हाकाय बी ते चंदना झाडाचो वास म्हाकाय लागलो आनी ते चंदनाचो वासान हांवें 1-2-3 पुस्तकां काडपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना तो बरें नाशिल्लो पूण ते झाडाचो वास वचूना तो वासाचो परमळ्ळो आनी सरस्वती सारको सन्मान तुमकां मेळ्ळो दिवपाक करूं निमाणे कडेन तुमकां सगळ्यांक कितून पावस गडगड चुकला आतां आनी भायर सर म्हणटा खरें म्हणजे बायल घोळा म्हणटा ह्या पावसान खंय वता पूण बायल्यो आयले तूं न्हिदता कितें ह्या संजय पुस्तक न्ही वचपा जाय न्ही आमकां अशें म्हणून येतकच खूब बरें दिसलें पयलीं देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक व्हेरी गूड. हांवें रोखडें म्हणलें पावस पडत येयलो पिवपाचो येतलो आनी बटाटवडो आनी धोणस आनी कटलेट काबार जातीच कांयच पिवपाक गरज ना जाली खाली दादोस दोणसाचेच लोक दादोस. सर सर तुमकां चड देव बरें करूं मुद्दाम तुमी आयले भास्कर सर तुका आनी देव बरें करूं अशें न्ही पायकाल न्ही येवन त्या उतरवून ते मदीं तारवट मिरसांग मेळचो हुमणापे घालतली तितूच तुगेली तारवट मिरसांग नाल्यार हुमण जायना काय केलें आनी घरा कडेन खी हातून भितर बसून रोयली तारवटी मिरसांग पूण ती तितली बरी जाली ना पूण तो मार्केटां वचून ती सुकी मिरसांग तारवटी सुकयल्ली मेळटा ती हाडटा पूण तारवटी मिरसांग तागे वस्ताची आनी मागीर काणकोणची काय काणकोणची म्हणून ना खऱ्यांनी कशी म्हणजे सगळे घातले राजे सर तुम्ही रोखडे हवे मुळे सगळ्यांनी हांव केलो सांगलें अशें तुम्ही म्हाका पुस्तकाचेर उलोवपी जाय तुमी सारको आनी तुज्या काय आनी वयर कोण आसतलो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोंकणीचो नाटककार बरोवपी आनीक बरो विनोदी आनीक हास्यरंजन म्हणून बक्षीस मेळ्ळा गोंयचें हाजेर उलोवपी तूच गोंयांत आनी दुसरो नाशिल्लो आनी म्हाका दोळे मुखार आयलो तो तूं आनी तुवें हांगा तुगेलें काम जनवत केलें आनी सारकें लोकांक सांगलें की संजय तरोडकार कसो करूं सारकें उत्तम रितीन वतना एक घेतला एक शेजाऱ्या खातीर ते व्हरतले 100%. उदयबाब बुडो हांवें विचारलें तुजी अजीत बाब तुजें हांव पुस्तक काडटा तुजी गरज आसा वयर बसतलो काय सकयल बसतलो अजीत बाब म्हणपाक वयर ना सकयल बसलें काम सांग हांवें प्रस्तावना बरी
हांवें पुस्तक दिलें बरयिल्लें ताणें प्रस्तावना धाडून दिली चड चड देव बरें करूं तुगे प्रस्तावनाचेर मुगेले ती पुस्तक खपली ना आनी बाकी उरल्या ती खपोवपाचें काम तुजें ब्लॉग बरोवन दी दत्त बाब इतलो फर्स्ट क्लास पण हें पुस्तक घेतकच हांव पळयता तें दिपका लागून दीपक गाड जाणें चित्र काडल्यात भायर भितरली सगळी थोड्या दिसले हांवें जेवण बी दवरलो म्हणून त्या भशेन करून दनपार बी थोडे घेवली कळ्ळें तुका हांगा आसा म्हणून पूण चित्र इतली बरी काडल्यात आनी तुगेले फाटली बरोवप इतली सुंदर जाला खूब जाणांनी सांगलें म्हाका तूं चड चड देव बरें करूं दीपक आनी पुस्तक आमी केन्ना टायप सेटिंगाक घेवन गेल्ले ग्राफिक्स हें करपाक दीपक आपली रंगपेटी घेवन आयिल्लो तो आर्टिस्ट सगळे कलर हें तें आनी थंय वचून तूं कसलें चित्र जाय तेंची ती काडून दितात सामकी गरमागरम तेंची ती जिलमी काडटा तशी फर्स्ट क्लास पैकी थँक्यू व्हेरी मच ग्राफिक्सा खातीर रिया ग्राफिक्स पाठवले अतुल पंडित सेटिंग केले बद्दल आणि सगळ्यां व्हडलो काय बरो कार्यक्रम फुडें 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 भरत रावलो कितलो टायम जालो तो कळ्ळो ना बाप अग्निसर सुंदर आणि सगळे प्रिंट मिडिया पेपराचेर जायरात बी म्हणजे न्यूज बी बरो रिपोर्ट हाडलो रवींद्र भवनाचे सगळे स्टाफ सांगली बरोबर ताणें म्हाका हें हॉल दिलो पूण ती पयशे मातशे कॅश भरा सांगता तेन्ना रिसीट दिले पण हॉल रिकामे आसा हय बरें आसलें अजून लोक आमचे बरोबर आसा असो वळखता मरे म्हाका पयशे भरा पयशे भरले बरोबर रिसीट अशें पयलीं जायना आशिल्लें अशें न्ही पयलीं जातालें पूण आतां कोण चॅरमॅन दिना तरी आसतना जाता कितें सुंदर तशेंच घरांत म्हजी सगळी उमेद वाडोवपी कितें करता बसलो असो बरय कोविडा दीस बरय कितें बरय हांगा येवपा नात तें हांगा येतकच आमी येता आनी बसले शिवाय बरोवप जाता आनी बसतलो जाल्यार आसा कोण घरांतल्यान भायर सरप ना हांव बसप इतल्या खातीर की वेगवेगळे विचार येतात सब्जेक्ट वेगवेगळो मेळटा तुजे कडेन घरां वचून हांव आनी बायल मंजू आनी बरें म्हणून विशय कितें येतलो कसलो विशय वेगवेगळे येवपा जाय त्या भशेन तुगेली भाशा मातशी डेव्हलप जावपाक त्या खातीर एक चार चौक जाय ना जाल्यार तें जायना पूण म्हजी फाटी लागून हें करून घेतलें तें एक मंजू आणि म्हजी घरची आणि दुसरो तागेली केन्नाय तापोवप आयकला तुमी काय बरोबर तो थंड सदांच असो हय 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 सगळे ना केन्ना म्हणना आनी पूण तो जर तापलो न्ही पूण तेन्नाचे तेन्ना पेन कागद घेवन बसतलो बापायन म्हाका एकदां तापयलो अभ्यासा बसलो तेन्ना बेश्टें दप्तर घेवन बशिल्लो हांव करतालो पूण हाजे खातीर बरोवपा पडलें हाजे खातीर हें सगळें जालें आनी तशीच आमचो नायक बाब सिद्धेश ताणें भायर वेवस्था बरी केली च्याची च्या बी बरी जाली आनी तुमी सगळ्यांनी हें बरे भशेन आयकलें म्हाकाय बी बरें तें हांव उलयता तें आयकलें सोंसलें तुमकां सगळ्यांक परत एकदां चड चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी केन्नाय देवळां देवतकूच वचून प्रसाद व्हरतात बेश्टो याद प्रसाद व्हरचो घरा कडेन ही गेल्ली कडच्यान कितें हाडलें फेस्ता गेले कितें हाडलें काल्याक गेलो कितें हाडलें देवळा गेलो कितें हाडलें कितें तरी बरा भायर आसात व्हरात बसतात वाचात आनी तुमचे कळयात बाबा पुस्तक कशें आसा बेश्टेच हांणी सांगलां म्हणून हय म्हणटात तागेलें वाचन वेगळे भशेचें तुमचें वाचन वेगळे भशेन परत एकदां तुमकां सगळ्यांक चड चड देव बरें कर म्हणटा